प्रितीच्या भावा भयणींनो, आमी कुरपेची नोवेना संभ्रमांत आसा आनी आयज ह्या कुरपेच्या नोवेनाचो तिसरो दीस आनी काल आमी गोबराचो बुधवार जायत ॲश वेनेसडे आमी समोर उरलो आसा आनी जेन्ना हो आमी ॲश वेनेसडे गोबराचो बुधवार आमी समोर जावन तेन्ना इग्रोज माता आमकां 3 गोश्टी करूंक सांगता आनी ती म्हणल्यार मागणे, उपास आनी चॅरिटी म्हणटकच एकामेकाक मदत करप. आनी हे 3 जे हेतू जावन आसा ती जी गोश्ट आमी करता. पयले सुवातेर जेन्ना आमी मागणी करता तेन्ना ह्या मागण्या वरवीं म्हजो आनी देवाचो संबंद कितें जावन आसा. वॉट इज माय रिलेशनशीप बिटवीन गॉड एंड माय सेल्फ. आनी दुसरें जावन आसा ते फास्टींग, उपास. आनी ह्या वरवीं आमकां सहज म्हूण येता की म्हजें रिलेशनशीप म्हजे बरोबरूच, माय रिलेशनशीप वीथ माय सेल्फ. आनी तिसरें जें जावन आसा ते चॅरिटी, दान. हें जावन आसा म्हजें रिलेशनशीप, म्हजो संबंद एकामेकांतूय. आनी ह्या वरवीं आमकां हे 40 दीस देवान दिल्ले आसात आनी ह्या 40 दिसांनी आमी कितें करूंक जाय आनी कितें नाका तें आमी चिंतून बरें तेच करूंक बऱ्याकूच आमी व्यंग मारता. आनी जेन्ना याज्ञीक आमच्या माथ्यार हो गोबर लावन आमकां सांगता तूं जावन आसा धूळ आनी धुळीन तूं परतून वेतलोय वेतेली. जायत वावर दवर आनी शुभ वर्तमान मानून घे. आनी ह्या वरवीं आमी ह्या प्रायचीत काळान भितर सरले आसा कालसून आनी देवाच्या कृपेन आमी भरता. बोगाळ भाव भयणींनो, इग्रोज माथ्या दिल्लो आमकां एक म्हत्वाचो हेतू जावन आसा. आनी त्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवन आमच्या जिविताची बरी नियाळी करून आमचें जिवीत नितळ आनी निर्मळ जावंक आमी हो प्रयत्न करता. आमकां खबर आसा की ह्या दिसांनी परिक्षा सुरू आसात, एग्जाम्स सुरू आसात. जायत आमच्या 12वीच्या भुरग्यांची परिक्षा जाल्ली आसा, 10वीची परिक्षा सुरू आसात. आनी पळयता हांव भुरगीं अभ्यास करून ही परिक्षा बरयतात. आनी परिक्षा कित्याक? जायत आमच्या जिवितान आमी देखून परिक्षा दिलेली आसा. जायत आमकां एक बरो विशय आवडटा तातूंत आमकां बरे मार्क मेळिल्ले आसात, पूण जो विशय आमकां आवडीचो ना, जायत सायन्स, मॅथ्स हातूंत आमकां उणे मार्क मेळिल्ले आसतात. पूण ही परिक्षा कित्याक? परसभर भुरगीं जायत आमी देखून इस्कॉलांत वेता आनी कितले आमी शिकलेले आसा, कितें आमकां शिकिल्लें आसा आनी आमच्या जिविताक कितें फायद्याचें. आनी हे शिकल्या उपरांत आमकां बरे मार्क मेळ्ळ्या उपरांत आमी कितें फुडाराक करूंक जाय. जायत इंजिनियरींग, डॉक्टर, टिचर हे जायते ऑप्शन आमचे मदें आसात आनी ते आमी विंचून काडटा. आनी जेन्ना आमकां बरे मार्क मेळटात तेन्ना आमकां त्या कॉलेजीन जायत हो कोर्स घेवंक आमकां एडमिशन मेळटा. आयचो विशय आमी आयकलो आसा, दी एग्जामीन, पिलग्रिमेज ऑफ रिफ्लेक्शन. अंतस्करणाची चवकशी, नियाळ करची ही एक यात्रा. सांत इनास हाणें ही एक आमकां येवजण दिल्ली आसा आनी कशे भाशेन देव आमच्या जिवितान सदांच वावुरता. जायत मनशा वरवीं, जायत आमच्या कोरण्या वरवीं जें कितें आमी करता, कशे भाशेन तो आमचे मदीं जियेता हें पाळून घेवचे खातीर जेजुईट जे आमचे याज्ञीक आसा, जेजुईट संस्थेन ते भितर सरले आसात, जायत आनी कोण ब्रदर्स आसात तांकां आनी जायत हर एकल्याक एक संदी आसा की देव आमच्या जिवितान कसो जियेता हे मानून घेवंक आमच्या अंतस्करणाची आमी चवकशी करूंक 2 पावटी दिसाक जायत दनपारां
आनी सांजेच्या वेळार ही चवकशी करूंक आमकां तो आव्हान दिता आनी सगळे आमचे यादनीक जेजवीट जे आसात तांकां हे करचें पडटा आनी जायत आनी क्रिस्ती लोक देखून हातूंत वांटो घेवन आपल्या जिवितान अंतस्करणाची चवकशी करतात आनी अंतस्करणाची चवकशी करता आसतना भाग्यवंत इनासान आमकां 5 पावंडे दिल्ले आसात 5 steps. He has given 5 steps how to do the examine. And पहिले सुवातेर we have to be aware of God's presence. आमी आमच्या जिवितान देवाची जाणवाय आमच्या जिवितान कशी आसा ते आमी शांत बसोन ताचेर आमी नियाळ करूंक जाय. कशे भाशेन देव आमचे लागीं उरिलो, कसो देव म्हजे सवे दुसऱ्यांक पावलो, जायत देव म्हाका दुसऱ्या वरवीं कसो पावलो हे शांत बसोन आमी चिंतून ताचेर आमी नियाळ करूंक जाय. तेन्नाच आमकां समजता की म्हज्या जिवितान जायत म्हाका बरें करूंक जाता आसलें पूण हांवें बरें करूंक ना, हांवें कोणाक आदार दिवंक जाता आसलो पूण हांवें आदार दिवंक ना. असले आमच्या जिवितान हे चिंतप ही चवकशी आमच्यान करूंक जाता. दुसरो म्हणल्यार जावन आसा की पे अटेन्शन टू इमोशन्स. आमची जी भावना आसात तांचेर आमी लक्ष दिवंक जाय. जायत हांव रागान भरलो, जायत मोगान भरलो आनी कितें म्हज्या जिवितान जालें ही देखून जावन आसा एक आमच्या अंतस्करणाची चवकशी. तशेंच तिसरें जावन आसा की रिन्यू द डे वीथ ग्रॅटिट्यूड. जें कितें जायत बरें घडलें आसा, जायत वायट घडलें आसा, त्या सगळ्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवंक फावो. सदांच आमच्या जिवितान बरें घडना, सदांच आमच्या जिवितान वायट घडना, पूण जें कितें घडटा तें बरें पासत घडटा हें मानून घेवंक आमी देवाक आर्गां दिवंक फावो. तशेंच चवथो जावन आसा की चूज वन फ्युचर ऑफ द डे एंड प्रे फॉर इट. आनी आंतली जी भावना आसात, जें कितें म्हज्या जिवितान घडलें आसा तांतलें एक जें म्हज्या आवडीचें आसा तें विंचून काडात आनी तें विंचून काडल्या उपरांत ताचे वरवीं एक मागणी करात, देवाक आर्गां दियात जें कितें घडलें आसा ताचे पासत. आनी 5वो जो पावंडो जावन आसा तो जावन आसा की आमी फुडल्या जिवितान कितें करूंक जाय. आयज हो दीस असो गेल्लो आसा, फाल्यां हांवें कितें करूंक जाय ताचेर आमी इल्लो नियाळ करूंक जाय. तुमगेलो भाव भयणू, हे जावन आसात 5 पावंडे 5 steps हाव टू डू द एग्जामीन इन अवर लायफ. जेन्ना आमी हे आदारतां तेन्ना आमच्या जिवितान जें तें वायट जायत बरेंपण घडलें आसा तें सगळें पयस येता आनी आमच्या जिवितान बरें आमी करूंक देवाचो आदार आमी मागता. भाग्यवंत इनास फ्रांसीस शावेराक परतून आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं उतरां जीं आसात, आख्खो संवसार जोडशी आनी तुजो आत्मो इबाड जाल्यार कितें फायदो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानी आयकलें आसा आनी ताचीं उतरां आयकोन भाग्यवंत फ्रांसिसान देखून आपल्या जिवितान अंतस्करणाची चवकशी केली. कित्या पासत ही उतरां जायत भाग्यवंत इनास म्हाका परतून सांगता. आनी जेन्ना ताच्या जिवितान ही खोल आपल्या काळजांत रेगली तेन्ना आपलें जिवीत बदल्लें. आनी आमकां खबर आसा की तो कोण जावंक सोदतालो पूण हें सगळें सोडून देवाच्या फाटल्यान तो गेलो आनी आयज तो आमच्या इंडियेक आनी आयज आमचे मदें तो आसा. ही जावन आसा एक देवान दिल्ली आमकां एक व्हडल्यांतली व्हडली देणी. तो मोगळो भाव भयणू, जर तर हे भाग्यवंतांनी आमकां दिल्लें आसा आमी कितें दिवंक पावतले. आयज जेन्ना ह्या भाग्यवंताची ह्या कुरपेची नव्यान आमी समोरमता तेन्ना आमचे देखून जायते आवडे आसात, आमची जायती मागणी आसात आनी ती घेवन आमी हांगा आयिल्ले आसा. भाग्यवंतीन आसा वरवीं आमी हीच कृपा मागुया की आमच्या अंतस्करणाची नियाळणी करून आमी जाता तितलो प्रयत्न करून एकामेकाच्या मोगान आनी एकामेकाच्या उस्क्यान जिवंक आनी फ्रांसीस शावेराच्या मदतीन आमची जिवीत फुडें व्हरूंक त्याच बापाची कृपा आनी बळ आमकां ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. आमेन.